काल आज आणि फाल्यां. नमस्कार. दायजी वर्ल्ड टीव्ही 24/7 लाईव्ह कार्यक्रम काल आज आणि फाल्यां पळोवन आसच्या समेस्तांक स्वागत म्हणटा हांव रुपल दसोजा. काळजा उमाळे मोग 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 हो म्हणून आतां कोडयाळ शहरांत वाळून आसा. गेल्ले कडेन पुरा आयकूंक मेळटा. व्हॉट्सॲप स्टोरींत राज करून आसा. सो काल स्पेशालिटी ह्या दिसाची म्हूण तुमी बोव अतुरायेन आयचो शो पळोवंक राखून आसात. तर मोगान आमी आयच्या कार्याक स्वागत करया. काळजा उमाळे ह्या संगीत सांजाचो आयोजक आसा फ्लॉयड डिमेल्लो आनी तांच्या संगताचे कोऑर्डिनेटर्स आसात डेलिया क्रास्ता आणि प्रीतम नोरोना. सो तुमकां समेस्तांक ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. येस. तांच्या तोंडार आज मस्त उल्हास आसा आनी कलर कोऑर्डिनेशन पळयतना कळटा मोग आज लव इज इन दी एअर म्हणून. सो तुमकां तांच्या कार्यक्रमा विशयान सांगूंक तशेंच तुमचो मोग तांकां तुमी दिवंक आसा तर तुमी कॉल करचें. फ्लॉयडा संगी प्रितमा संगी तशेंच डेलिया संगी तुमकां उलोवंक आसा. तुमी कॉल करा तांचे कडेन उलया तांकां बरें मागा आनी तांच्या शो विशयान कितें इसारूंक आलें तें तुमी इसार येता. सो फर्स्ट या मोग 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 म्हणटना दिश टिशीन पळयतना तुमीच दिसल्यात म्हाका. बट ह्या सगळ्या एका संगीत सांजाचो उद्देश कितें तुमी कितें इतले शोज आसात. तुमी सबार कडेन गेल्यात आमी पळयलां. तुमी फ्लॉयड म्हणटना पुरांकी गोत्ता फ्लॉयड काशा तें ओट्टुकेचें नांव आनी सबार जाणांनी तुमकां पळयलां तुमकां मोग दिला. फ्लॉयड म्हणटना तांकां एक अभिप्राय आसा. ते पुरा आसतना संगीताची एक सांज आज तुमच्या नांवार येता म्हळ्यार कितें स्पेशालिटी. ओके. समेस्तांक सर आमच्या विक्षकांक नमस्कार आणि बरी सांज आमच्या सगळ्या पंगडा तर्फेन. बरें सवाल तुवें विचारले उद्देश काले ह्या कार्याचो म्हूण सांगून. निजाय की हांव कोंकणी शेताक आयिल्लो 2008 इस्वेंत एक नट जावन एक कलाकार जावन. पूण 2008 इस्वेंत हांव न्हू 2013 इस्वे म्हणसर हांवें म्हज्या इश्टा संगी तो नाटक हांवें प्रोड्यूस केल्लें सांगाता घेवन. ताचे उपरांत MC फिल्डाक आयिल्लो. MC फिल्डांत फाटल्या 12 वर्सांत हांव MC फिल्डांत आसा एक कार्यनिर्वाहक जावन. आनी म्हाका भरपूर सहकार आमच्या कोंकणी समाजाच्या लोकांनी आमकां दिल्लो आसा आनी फाटल्या वर्सांनी सबार कार्य म्हाका उबें करचो अवकाश म्हाका लाभला. पूण फाटल्या वर्सांनी हांव कोंकणी नाटक सभेचो एक सांदो जावन थंयसर एक जनरल सेक्रेटरी जावन थंयसर आसा. पूण म्हजी एक स्वप्न आसलें म्हजी एक आशा आसली आमच्या डॉन बस्को हॉलांत हांव ती एक जनरल सेक्रेटरी जाल्ल्यान एका डॉन बस्को हॉलांत एक म्हजेंच एक कार्य तें उबें जायचें म्हूण सांगून. आतां विचारूंक पुरो दुसरें कार्य करीत आसलें वा ड्रामा कार्य करीत आसलें सांगून. पूण हे पटी कांय म्हणी विबीन कित्याक हांवें हाचे पयलें मस्त ड्रामा हांवें सादर केल्यात 2013 म्हणसर. पूण हे पटी एक विबीन कार्य एक संगीत कार्य तें आसा काळजा उमाळे आनी तें कार्य नोव्हेंबराच्या 13 तारखेर मंगळूरच्या डॉन बस्को हॉलांत 5 वरांक सादर जाता. तुम्ही समेस्तांनी हे जे आमचे कार्य यशस्वी करीत जेवून आमच्या सगळ्या पंगडा तर्फेन सर आमच्या विक्षकांक मोगाचे आपोवणे पाठयता. येस. इतले बरेंकन आपल्या कोण या नासतना रावता ते सोड फ्री एंट्री. सो संगीताचो मोग आसली सबार जण दायजी वर्ल्ड विक्षकां आसात. संगीत म्हळ्यार संगीताची कार्यक्रमां म्हळ्यार पयले स्क्रिनार मुखार बसचीं आसात. सो खंडीत जावन तुमच्या कार्यक्रमाक तुमी येतली अँड हो सगळो अवकाश तुमकां आसा. आज तुमी इल्लें कितलें सांगतात तितलें तांकां इंट्रस्ट वाडोवन येतलें. तशेंच तुमचें संगीत बसल्या. सो काल स्पेशालिटी हें नांव काळजा उमाळे तांकां पळोवन दवरलें कितें ना एक्चुअली कशें म्हळ्यार आमच्या लॉकडावन टायमार 2020 कोवीड आयल्या उपरांत लॉकडावन जालें आनी पयलें फेसबूक लायव्ह कोंकणीन जाल्लें म्हज्या मुखेलपणान. पयलें फेसबूक लायव्ह जाल्लें म्हज्या मुखेलपणान आनी ताका आमकां सांगात दिल्लें आमचे विश्वराणी लायव्ह स्टुडिओ गट्टी कुद्रू तांच्या सहयोगान आमी तें पयलें आमी कार्य आसा केलें. ताचे उपरांत थोड्याच तेंपा उपरांत 2020 नोव्हेंबर 21 म्हज्याच बर्थडे दीस त्या दीस आमी एक काळजा गाज म्हणून एक कार्य आमी केल्लें फेसबुकार ब्रायडल एलिगन्सांच्या मुखेलपणान. आनी तें कार्याचो रेस्पॉन्स इतलो बरो आसलो की लोकांनी आमकां फुल्ल सपोर्ट केलो आनी त्या वेळार लोक प्रकारांत आसलो आनी भायर वचोंक ना कितें मनोरंजन ना आनी आमकां भरपूर आमकां व्ह्युअर्स आमकां मेळ्ळे त्या कार्यक्रमाक. तशें म्हजी एक चिंता पयलीं जावन आसलें एक कांय म्हण एक कार्य करी जे एक मोगाक संबंद जावन एक कार्य उबें करी जे म्हण सांगून.
देखून ते काळजा गा जाल्ले थंयसर पूण हांगासर ते काळजा उमाळे म्हणून जाले वय ते तांच्या मुखेलपणार जाल्लें कार्य पूण हे म्हज्या मुखेलपणार वंडरफुल तुमच्या काळजाचे बीट इल्ले फास्ट जाता कोणाने Yes. आमचे मात्र न्ही सकट आमच्या प्रेक्षकाचे पंगडाचे वय खंडीत जावन कॉर्डिनेटर्स जावन तुमकां कशें बघून आसा ह्या टिमा वांगडा काम करूंक खंडीत जावन फ्लॉयडाची एक सबार्थपाची आशा बडयत फाटल्या सदां 1 वर्सांतलो एक तयाराय जावन आसा ह्या कार्याक सबारपटी तारीख दवरूंक आमी पळयले जावंक पुरो आदल्या फेब्रुवारींत गेले ते फेब्रुवारींत ताजे उपरांत ऑगस्टांत दवरचे म्हणून चिंतले ऑगस्टांत जेरी नायट आसोंक आसली त्या दिसाक मागीर जेरी नायट उपरांत जाली सप्टेंबर म्हयन्यांत जाली सो फायनली नोव्हेंबराच्या 13 तारखेर काळजा उमाळे ही संगीत साज आमी आसा केल्या आनी येदोळूच फ्लॉयडा जायतो विवार दिलो त्या विशयात आनी मस्त तयार जाले येदोळूच आमचे पोस्टर्स घालचे काम मंगळूर शहरात सबार कडेन आमी पोस्टर्स घाल्ले आसात तितले मातून आमी गेस्टांक मेळटे आसा आपोवणे दिवच्याक इनवायट करूंक आनी तांचे आमकां बरो पाठिंबो आसा आनी आमी गेल्ले की आमकां बरो पाठिंबो मेळ्ळो ना म्हणून ना सगळ्यांनी आमकां पाठ पडलो पाठिंबो दिल्लो आसा आनी सयऱ्यांचे आमी बायट्स काडिल्ले आसा जायत्यांचे सगळ्यात आसा आमचे अभिमानी थोडे आमचे इश्टिण्यो आनी जायते कार्यनिर्वाहक आमकां बरो सपोर्ट करलो आसात बायट्स दिते आसा सो इट्स अ टीम वर्क म्हणयत आनी हांगासर आमी तेगा जाणां मुखार वावर करते आसा परद्या मुखार वा स्क्रिना मुखार म्हणयत परद्या फाटल्या लगभग एक 100 जाण आसात ह्या टिमात आनी विश्वराणी स्टुडिओ सगळ्या स्टुडिओचे आमकां सपोर्ट करते आसात आनी ताच्या खबर सांगचे तर दैजी वर्ल्ड हे माध्यम आमकां संपूर्ण पाठिंबो दिते आसा खंडीत जावन एक टीम एक प्रोग्राम करचे जाल्यार ताका एक टीम असो वावर भोव गरजेचो आनी तुमचे टीम मस्त स्ट्रॉंग आसा 3 पिल्लर्स आज आमकां दिसून येतात वय हांव फाटल्या 12-15 वर्सांनी आमच्या ह्या कोंकणी शेतांत हांव साबार जाण हांवें काम केलां जावं पुरो फिल्म शेतांत जावं पुरो उरल्या शेतांत आनी हांवें एक प्रोग्राम करता म्हणटा हे सकट टिमा लागीं येयल्यांत ते एक संतोशाची गजाल कित्याक म्हळ्यार हर एकल्यानी म्हाका सपोर्ट केला आतां जावं पुरो हांव सुरवेरतान हांव आमच्या कोंकणी नाटक सभेन जावं पुरो माणसोबनान जावं पुरो आनी आमच्या फिरगल्स घरां जावं पुरो हर एकली आमकां सपोर्ट करच्या खातीर ती मुखार आयल्यांत फ्लॉयडा सांगचे विशय आनी एक विशय सांगचे तर जायते कडेन आमी सेवा दिते आसा दरबार्थ सेवा म्हणयत थोड्या संघटना जावंक बरो संस्थांनी जावंक बरो फकत आमी कार्य सोपणाली कितें वेता ते प्रोफेशनल जावन वेता उरले कडेन आमी सेवा दिता आनी जर तर आमी केम बरो सेवा दिल्या फाटल्या इतल्या वर्सांनी फ्लॉयडाची आतां 12 वर्सां म्हणयत म्हणजे आतां 20 वर्सां म्हणयत सेवा दिल्ल्या कडेन तो आमकां भरपूर रितीन आतां पाठिंबो मेळटे आसा ह्या कार्याक खंडीत गिव्ह अँड रिसीव म्हणटात पळय कितलो मोग तुमी दितात तितलो ताचे की दर मोपान तुमकां पाटी मेळोन आसा आनी हांवें येदोळूच सांगलें तुमचें नांव म्हणटना तुमचे शो म्हणटना तुमचेच म्हणलें फॉलोवर्स फॅन फॉलोवर्स म्हण रेडी असतात सो तुमचे एक्सपिरियन्स कशे आसा ह्या सगळ्यांत म्हजे एक्सपिरियन्स ह्या प्रोग्रामा खातीर मस्त खुशी भोगता हे प्रोग्रामाक येवन आनी हाका फ्लॉयडाक सपोर्ट करचो तसो एक अवकाश म्हाकाय मेळ्ळो आनी एक कारण म्हळ्यार स्पॉन्सराक एक्चुली हांव ICY मंतपुरा आसतना ल्हानच्या स्पॉन्सराक वचून आनी पुरा इल्लोसो एक्सपिरियन्स आसा इल्लेशें बट ह्या प्रोग्रामाक येवन आनी हाका सपोर्ट दिवचो आनी एक स्पॉन्सरांक वचून सिस्टमॅटीक जावन एक तांकां स्पॉन्सराक विचारचें आनी एक काल म्हळ्यार स्पॉन्सराक विचारन मनावी दिवन आनी एक तांकां आपोवणें दिवचें आनी पुरा हें हांवें मस्त शिकलें ह्या प्रोग्रामांत आनी एक हाका दिवचें एक सपोर्ट म्हूण येत सदांच कशें म्हळ्यार हाका हें कामाक वता आनी हें सोमारात हांव शनिवारा म्हणसर बिजी आसता आयतारा वा ताचें काम इवनिंग सांजेचें आमी वेचें आनी पोर गव्हर्मेंट रजा आसली नोव्हेंबरच्या खातीर आनी त्या दीस सकाळीं आमी 8 वरां आमी स्टार्ट केलें फील्ड वर्क राती 9:30 म्हणसर कंटिन्युअस मदें एक आमी ब्रेकान गेली आनी हर एक आमच्या गेस्टांक जावं दी आनी आमच्या अभिमानींक आनी सबार आमच्या कोंकणी शेतान कोण आसात तांकां आमी पर्सनली तांकां भेटून आमी इनवायट केल्लें आसा पूण हांगासर इनवायट आयल्ल्यांक मात्र आपोवणें न्ही आयच्या कार्याक सकट आमच्या सगळ्या कोंकणी समुदायाक आपोवणें आसा कार्याक देखून सगळ्या कोंकणी समुदायाच्या लोकांनी येजे आनी आमचें कार्य तुमी यशस्वी करीजे तुमकां पळयता नंतर एक आदर्श जोडे म्हूण म्हाका बगता कित्याक म्हळ्यार
पर्सनल लाईफ हुरंकी असता बट एक प्रोफेशनल म्हणताना आम्ही आमची वाट पळोवची असता बट आज तांणी सांगलें ICY मानसबार कडेन तांणी गेल्यात म्हणून बट तांकां ती स्टेज कंटिन्यू करूंक मुखार वचोंक तुमी एक आदार होय, जावन होय, आसा correct. विच इज वंडरफुल होय. अँड तुमचो हो मोग असोच आसूं दी आनी सबार कार्यक्रम अशेंत करा आमी पळोवंक येतात आमकांय मनोरंजन जावंक मस्त संतोष भोगता ताची संगी आयकूंक मेळ्ळें की ह्या संगीताच्या सांजांत हांवें पोस्टर्स पळयले म्हाका इतले तोंडां दिसलीं की कोणाक पळोवचें कोणाक सुटचें कळना इतले सिंगर्स आसात इतले म्युझिशियन्स आसात डान्सर्स आसात सो तांच्या विशयान तुमी कितें सांगूंक कशें येता ओके आमच्या ह्या कार्यक्रमांत काळजा उमाळे म्हणटना सगळे कॉन्सेप्ट मोगाचे कॉन्सेप्ट ते आनी काळजा उमाळे ते नांव म्हज्या आनी म्हज्या एका मित्रान दवरलें नांव आसा तें आनी ताका एक सब टायटल तें आसा मोग 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 हो हांवें चिंतलें ताका एक सब टायटल जाय म्हूण सांगून आनी त्या वेळार हांवें एप्रोच केलें मानेस्त जेरी बोंदेलाक आनी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट कितें गी आमचें पोस्टर रिलीज जावच्या पयलें तांणी एक नांव दिलें मोग 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 हो म्हूण दी म्हूण सांगून आनी तें नांव म्हाका रुचलें एक्चुली आमकां एक 4-5 नांव आमकां आयिल्लीं आमी एक आमच्या टीम वांगडा डिस्कस करता आसतना पूण तें सब टायटल आमी डिसायड केल्लें आसा आनी ह्या आमच्या काळजा उमाळ्या कार्यक्रमांत सबार फामाद गावपी आसात पयलें जोशल डिसोजा आसा जोशल डिसोजाची वळख आमच्या दायजी वळाच्या हर एकल्यांक आसा कित्याक जिगी बिगी तारा जावं दी आनी सबार आमच्या कार्यक्रमांत ते वरेनार जावन आसता वेलिटाची ओळख नातलो कोणी ना आमच्या MTGचे विनर ते आनी वेलिटाय त्या दीस गायन करता आनी कोणाक पुरा वेलिटाक पर्सनली तांकां भेटोवंक अवकाश लाबो ना तुमी दायकन परवा डॉन बॉस्को हॉलाक येवचे ताका पर्सनली ताका थंयसर मीट जावचें तशेंच सोनल मंतेरो आसा सोनल मंतेरो आमच्या मानसोबनाच्या सोदाचे विनर ते सोद विनर तशेंच ताचो डॅडी आसा सुनील मंतेरोची आनी म्हजी वळख हांव चिंता 2003 तो सोदांत सोद 1 तो फायनलाक पावलो आनी एक बरो गावपी देखून ताका हांवें विंचून काडला तशेंच जेसन लोबो परत MTGन तो फायनलिस्ट देखून तो आसा आनी रॉल्स्टन पिंटो आसा रॉल्स्टन पिंटोय जावं पुरो MTGंत जावं पुरो डुएट सिंगींग रावंडांत ताणें नांव केल्लें आसा आनी हांवें सांगिल्लें आसा आमचे प्रोग्राम कितें आसा आमचे प्रोग्रामाचे सगळे कॉन्सेप्ट नांव मात्र आमी डिसायड केल्लें ऑगस्टान जावं पुरो पूण आमचे सगळे कॉन्सेप्ट एका वर्सा पयलीं आमी डिसायड केल्लें इवन सिंगरांची विंचोवणी एका वर्सा पयलें जाल्ली आनी त्या वेळार आमच्या कोंकणी नाटक सभेचे गायन स्पर्धो जाल्लो 58th गायन स्पर्धो आमच्या कोंकणी नाटक सभेच्या इतिहासांत पयले पोटी आमी ते लायव्ह म्युजिकान आमी केल्लो स्पर्धो तो आनी सबार आमचे कलाकार कोंकणी नाटक सभेंत आमच्या कोंकणी समाजान परजल्ले आसात आनी तांतूं एकलो विन जाल्लो एक गावपी दितेश डिसोजा आनी म्हाका ताचें गायन पळयतना म्हाका इतलें रुचलें गे ताचें बॉडी लँग्वेज जावन ताचें सदरपण जावन दी प्रेझेंटेशन म्हाका त्या दीस म्हाका भोगलें ह्या गावप्याक एक अवकाश दिजे म्हूण सांगून आनी आमची पदां परस रेट जाल्ली पयल्यांत सुमार 15 पदां तातूंत एक पद मात्र बाकी आसलें बरोवन जावन आसलें 9वें पद तें देखून तें पद रेडी जाता म्हणटना दितेश विन जालो आमच्या नाटक सभेच्या स्पर्धांत आनी ताका हांवें फोन केल्लें दितेश तुवें एक पद सिंग करी जे म्हूण खुशेन तो ओप्पालो आमकांय खुशेस कित्याक त्या दिसाचें पयलें पद कितें आसा दितेश सिंग करता जोशला संगी आनी तें पद बरयल्लें आसा मानेस्त जेरी बोंदेल हाडे बरयल्लें आसा आनी तें मेन सॉंग तें टायटल सॉंग म्हणून ह्या कार्याक पळोवन ताणें तें पद बरयलां वय आनी हांगासर आमच्या म्युजिशियना विशीं सांगचें तर जाल्यार आमच्या काजारा दीस सबारांनी सांगलें आसा तुमचें म्युजीक मात भारी सुपर जाल्लें म्हणून आनी त्या बीट ग्रुपाचें नांव आसा बँड FLC आतां FLC म्हूण नांव येवंक कारण आसा FLC म्हळ्यार FL इज फ्लॉयड C इज काश्या FL-C ते बँड अचानक जावन हांव संगीत क्षेत्राक आयलो म्हूण हांव एक्चुली संगीतगार न्ही गावपी न्ही कांय न्ही पूण देवादीन जेरी बज्जोडी म्हजो आप्त मित्र खास मित्र तांच्या सबार संगीत संजयन हांवें MC केल्लें आनी म्हाका कांय म्हणी संगीता विशयी इल्लें बेजीक नॉलेज आसा तर जाल्यार ताका कारण तो जेरी बोंदेल देवादीन जेरी बज्जोडी देवादीन जेरी बज्जोडी तशेंच जेरी बोंदेल आनी एक आमचो मानेस्त विन्सेंट फेर्नांडीस काश्या हांचे संगी हांव मिक्स जाल्ल्यान म्हाका एक बेजिक्स म्हाका उरता संगीता विशयी वा गायना विशयी आनी त्या वेळार वो देवादीन जाल्या उपरांत सबार ताका बँडां बूक जाल्ली पूण हे कोण बूक केल्ली मनशां कोण आसात क्लायंट्स कोण आसात ती लास्ट ती गडबडली कालें करचें वो देवादीन जाला कालें करचें तांणी म्हाका एप्रोच केल्लें आसा आनी हांवें त्या वेळार एक टीम फॉर्म करून तांची कार्य सोबयल्लीं आसात आनी त्या वेळार आमच्या टीमाच्या संध्यांनी आमच्या संगीतगारांनी कालें नांव दिवचें आतां बिंदू हॉलान काजार आसा
बँडाचें नांव काले दिवचें म्हणटना बँड FLC म्हणून MCन अनावन्स केलें त्या दीस पूण त्या कार्याक MC हांव नासलो दुसरो आहलो पूण म्हाका त्या दीस दुसरें कार्य आसलें म्हजें बँड मात थंयसर आसलें बँड FLC म्हणून केलें आतां हांवें विचारलें बँड FLC कालें बँड FLC म्हळ्यार फ्लॉयड काशिया आनी अंतून कीबोर्डार राजेश मोयली आसा कारकोळचो तो ताचो भाव ड्रम्सान आसा राजेंद्र बाबली वा राजेंद्र मोयली आनी राल्फ रोशन बेळा म्हणून बारी नांवाडीक कोंकणींतलो एक अत्युत्तम गिटारिस्ट तो अंतून लीड गिटार खेळटा तशेंच सिम्फोनी म्युजीक स्कूल आसा आमच्या मंगळुरांत तसो विजय नोरोन आसा आनी ट्रम्पेटांत ह्या टायमार फेमस जावन आसा म्हळ्यार प्रज्वल फ्रोंटेरो उत्तीम ट्रम्पेट खेळगाडी यंगस्टर आनी ताच्या डॅडी वट्टू आमी सबारपटीत वावर केला नाटन एक्टींग केला ट्रम्पेट आनी ट्रम्पेट असो बारी फेवरेट तो डेली असो कित्याक म्हळ्यार अचानक जावन ताच्या रोसाकी तो बँडांत आहलो पूण टिमा दुसरी आहली मात्र हाच्या रोसाक दुसरे बँड सांगले पूण त्या दिसी ट्रम्पेटांत प्रज्वल आसलो म्हज्या रोसाकी प्रज्वल आयलो आमच्या काजराकी आयला प्रज्वल ट्रम्पेट पेलोवंक सो विंग टीम आता वंडरफुल तुमकां एक कॉलर आसा आनी कॉलर जावन आसा जॅनेट डिसोजा कावूर टावन हॅलो ओके हॅलो 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 जॅनेट डिसोजा तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा आनी तुमी मोगान कॉल केला ह्या कार्याचे फर्स्ट कॉलर्स तुमी जावन आसात सो फ्लॉयड डिमेलो हांगासर आसात तुमी तांचे कडेन उलोवचें जॅनेट बाई नमस्कार नमस्कार फ्लॉयड डिमेलो या नमस्कार डेलिया सांगा सर काल जाऊ माले हां हां तुमच्या प्रोग्रामात सर बरे म्हणटा ओके देव बरें करूं करो तुमकां सो तुम्ही येजे परवा येजे आणि आमचे कार्य वैवीक्षण करी जे प्रवेश धर्मार्थ डॉन बॉस्को हॉलांत थँक्यू काल म्हणाल आणि एक विषय म्हणजे एक सजेशन ओके मस्त डॉन बॉस्को हॉलांत कोंकणी प्रोग्राम जातात संडेचे होय पूण तुम्ही पयलेच आका तिळशिल्यार आमच्या फिरगेच्यान आमच्या विकार बापांची बरा ओके त्या दीस तांणी सांजेर दुसरे कार्यक्रम दवरिनातल्या वय आम्ही सरावत वय आम्ही सरावत आम्ही कार्य करत असताना डॉन बॉस्को हॉलांत प्रत्येक जण कोंकणी कार्य आम्ही आपोवन दिता विकारांक आनी पुरा पूण काल जाता गे म्हळ्यार थोडे पट तांचे पयल्यान तांचे प्लॅन जावन आसता वार्षिक एजेंडा जाता हर एका फिरगेचेंत तुला काय सोडवडे करूं जायना इल्ले कश्ट जातात पूण आमी ट्राय करता प्रयत्न करता खंडीत जावन तुमच्या सजेशनाक देव बरें करूं तांणी प्रयत्न करता म्हणान तें खूब बरें आनी एक कॉलर आसा आनी कॉलर जावन आसा नित्यादर नगर टावन रॉल्स्टन पिंटो सो हॅलो रॉल्स्टन नमस्कार आमचो गावपी कार्य असो येस रॉल्स्टन कसो आसा बरो आसा फ्लॉयड जालें अभ्यास पुरो जालें गी डेलिया आणि रुपल प्रीतम हे तरी जाणांक हाय नमस्कार 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 रॉल्स्टन ओके सो प्रॅक्टिस जाता आसा फ्लॉयड म्हणले बरी रॉल्स्टन सदां कितले राउंडाचे अभ्यास जाले तुजे म्हणजे झाले आणि परवा फायनलाक मात्र येवंक बाकी बाकी लाईव्ह अपडेट बुधवारा प्रॅक्टिस आसा आमचे कोऑर्डिनेटर्स तांचे काम हांगासर लाईव्ह शोवारच करनासात होय आणि प्रीतमाक हांव पर्सनली वळखता येस थँक्यू तशें जाल्यार आमी मस्त होय आमी इगली वेट Initially करना म्हाका आसता आवडटा. तुमच्या परफॉर्मन्साक खंडीत इनिशियली म्हाका आवड आसा फ्लॉयडान येस काळजाक आज म्हणल्यार आमी स्टार्ट केल्लें ताचे उपरांत आतां हांव काळजाक जालें सो आनी की काळजाचे सुमार वय म्हाका एक सांगूंक जाय रॉल्स्टना विशयान आमचे काळज जागाज आमी प्रोग्राम करत आसतना आमी प्लॅन केल्लें तातूंत 21 सॉंग्स आसली 21 सॉंग्स आनी त्या वेळार काय जालें म्हळ्यार अचानक जावन एकल्या गावप्याक गायन करूंक जावना लास्ट मिनीट शोच्या आदले दिसा तो हुशार नासतना जालो आनी तो आयिल्लो मात शोक आयला मात्र पूण ताका गावंक जावनातलें आनी प्रॅक्टीस करनासतना त्या दीस ते सॉंग्स तांणी सदर केल्यात रॉल्स्टनान देखून म्हाका ताचेर बारीक अभिमान 21 सॉंग्साक आमकां त्या दीस 21 स्पॉन्सर्स आमकां आयिल्ले आनी स्पॉन्सर्स आमी कान गेले म्हणटना आमी ते सॉंग सदर करीत त्या दीस आनी त्या दीस आमी रॉल्स्टनाक आमी 4 पदां कितें दिल्ली आमी आनी एका गावप्याक 4 पदां आसली पूण ताका 3 पदां ताका गावंक जावनात आनी 3 पदां ताची 3 पदां आनी सिंग केल्ली आनी त्या दीस आमी डिसायड केल्लें की आमच्या काळजा उमाळ्या कार्यक्रमाक आनी सिंग करीजे म्हूण सांगून वंडरफुल देव बरें करूं रॉल्स्टन तुज्या कॉलाक आतां आनी एक कॉलर आसा मस्त इंटरेस्टिंग पर्सनॅलिटी तांचें नांव एक 4 पटी सांगलें तुमी गेस करतात गे नो
जेरी बोंदे येस जेरी बोंदेल. जेरी बोंदेल आसात. हॅलो येस जेरी सर हॅलो नमस्कार. सर नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार. भारी सत्तात देव बरें करूं देव बरें करूं. भारी कशी झाली Thank you, तुमकां आयकताना कितें म्हळ्यार फ्लॉयड सगळ्यांची कार्य पळयता हे सरी कार्य ह्या वर्षी आम्ही खंडीत येऊन फ्लॉयडाचे कार्य सोडयतले आणि Thank you, सांगातात सर 20 सेकंद लागली म्हणजे एक विनंती की त्यांनी सर्वांनी येऊन हे कार्य सोडवायचे म्हणून 20 सेकंद लागली माझी विनंती. थँक्यू सर तशेंच- ताणें पोवन दिलें. वय आणि जेरी सरान आमकां पद बरयलां फर्स्ट पद आमचें टायटल सॉंगूच तांणी बरयलें. वय आणखी एक कितें म्हळ्यार फ्लॉयड डेली आणि प्रिप्टान त्यागा आसात सो मुख्य वर्षाच्या शो त्यागा म्हणे तुरुगाचे म्हणजे फ्लॉयड आणि डेली एक बाळ जे आणि तुमकां बरें म्हणटा आणि Thank you, तुजो sir. विचारणी टीम आसा येस देव बरें करूं सर. थँक्यू सो मच. तशेंच आज सांग कॉलर आसा मानेस आल्फ्रेड बेनिस. आल्फ्रेड बाब नमस्कार. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಮ್ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳು देव बरें करूं. आल्फ्रेड बाब म्हाका डेली दिसाक 2 पटी मनी कॉल करता. बरोबर संघटन आज एक पटी केल्याक आनी एक पटी परत ना आज सेकंड टाइम सकाळी कॉल केला म्हाका आज. होय तुझे भारी मोग आहे बाबा काय पार्ट 2 बहुशः आल्फ्रेड बेल्ली सादर करता सगळं जायला. वय तांणी मॉन केल्यार येवनची वर्सां करूया तांकांय. ऑलरेडी नेक्स्ट इयर बुक झाला फ्लाईट म्हणजे होय वन्ना. होय होय जाऊन ते तुका बरें मागता तुझ्या बरें करा मागया. Thank येस you, देव sir. बरें करूं. तुमकांय बरें मागता. तुमची स्टँड नाईट आसा फेब्रुवारींत देखून होय. तुमच्या कार्याक आमी सर बरें मागता आणि खंडीत जावन आमच्या कोंकणी कार्यांक आमच्या लोकांनी सपोर्ट करीचे कितें म्हणटा होय ते. तुझे जाल्यार बरे ऍक्टिव्ह मेंबर जायचे आमकां त्या देखून सपोर्ट करू येस येस येस. भोव बरें बरें मागता तुमकां देव बरें करूं कॉल केल्याक. देव बरें करूं सर. तुम्ही सिंगर्सा विशयान सांगले डान्सर्सा विशयान सांगले पूर्व नाच आसात गी. वय डॅन्स आसा पूण विभिन्न डॅन्स इल्लो म्हळ्यार ग्रूप डॅन्स चड नात. आमचे कॉन्सेप्ट मोगाचे कॉन्सेप्ट जाल्ल्यान मोगाक समज जालो तो नाच आसता थंयसर म्हळ्यार कपल डॅन्स म्हणटा आमी वा बॉलरूम डॅन्स आमी म्हणटा आनी ते डॅन्साचे मुखेलपण कान गेले आसा शो स्टॉपर्स पंगड आमच्या संदेश मोंतेरो आमच्या नाचणारींत आल्लो आनी एक उत्तम नाचपी आनी म्हजो एक आप्त मित्र बरो कोरियोग्राफर आता तो दुबय आसा आनी तो 12 हांव चिंता फाल्यां पूर्व पावोंक तो गांवाक शो खातीर दुबय तावन गांवाक पावता तो परफॉर्म करच्या खातीर. सो एक आंतरराष्ट्रीय मट्टा सो लास डॉन बॉस्को हॉलांत उबो जावन आसा. येस संगीत असुवे नासी आसतलो तशेंच धर्मात एंट्री तुमकां सुमेस्तांक तुमच्या कुटुंबात संगीत तुमी येवचे आणि मोग म्हळ्यार सकाळीं येवचें. सो जर तर काजार जाल्यात नंतर बॅचलर्स एक कोणी आसा तर घेऊन ते या फ्लॉयडाच्या या सगळ्या कार्यक्रमाक पुरतो सहकार तुम्ही दिवचो. सो आमच्या संगत एक कॉलर आसा मानेस सुनील मोंतेरो. हॅलो हॅलो सर. हॅलो नमस्कार. नमस्कार. येस सुनील बाब नमस्कार. नमस्कार फ्लॉइड. या सुनील म्हणतो आमचो गावपी फ्लॉइड कार्य असो. काय म्हणे हॅलो आमच्या टीमाचो गावपी सुनील मोंतेरो. वय 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 येस येस येस. सुनील जालें की प्रॅक्टीस अभ्यास पुरा कशें जावन आसा. अभ्यास जाले फ्लॉइड करून आसा येस म्हणजे दू एककडे आसा हांव एककडे आसा पण आमी practice करून आसा. दोन कडे प्रॅक्टीस चालू आसा. वय सोनल बँगलोर आसा. देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तुवें म्हाका आनी म्हज्या दुवेक एक अवकाश करून दिल्ल्या गांवक. हॅलो येस 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 देव आयकता. बरें करूं. वय वय आनी एक विशय काय म्हळ्यार तुवें 2003 म्हाका सदान पडून म्हाका अवकाश दिलो म्हणे हां ते जाल्यार तूं ल्हान आसलो दिसता न्ही हांव हायस्कुलांत हांव म्हळ्यार त्या वेळार तुमी आसल्यात त्या पंगडांत हेराल्ड तावर आलो नियाल तावरचो डॅडी आलो त्या टिमांत मागीर रोशन बेलमन आलो त्या टिमांत. हांव एक्चुअली त्या टायमार रोशन बेलमन आसलो चिंता वय ऑलिव्हर रेबेल आलो आमचो पंगड आसो. वय हांव हर एक कोंकणी कार्य हांव मिस करनासलो पयलें हांव जाल्यार हांव वय 2000 उपरांत किंची पुरा कोंकणी कार्य जाल्यांत हर एका कोंकणी कार्याक हांव वेतलो आतांय वेता. आणि तारीख निसवी करेक्ट उड असतो. थोडाच आसता. खंडच जावन तर तुमचो कोंकणीक तुम्ही दिवन सो मोग. फ्लायट तुवें कोंकणी खातीर करचे ह्या वावराक तुका सर बरें मागता आनी तुमचे खंडीत जावन काल जावं माणे कार्यक्रम यशस्वी जातले म्हणून हांव चिंता. देव बरें करूं सुनील. देव बरें करूं. नेक्स्ट अप रविराज पेरमन्नूर. हॅलो रविराज. हॅलो रविराज. MC रविराज.
हॅलो हाय रविराज नमस्कार उलय उलय नमस्कार फ्लाइट प्रीतम डेलिया आणि हाय, रुपल हाय. सगळ्यांक नमस्कार नमस्कार तुमकां वय राखून आसा मी काल जाऊ मळे ह्या कार्याक देव बरें करूं सगळ्यांक फ्लाइट विशीं सांगचे तर एक परफेक्शनिस्ट म्हणी येत ताची कार्य तशीच आसतात सर बरें मागता कार्याक थँक्यू सो मच रविराज देव बरें पोरवा करूं. येताना एक पडना आसतना म्हणजे आपण हाडी येत आसतना ट्राय करया आणि रविराज आमचे पंगडात आसा म्हळ्यार तो आमकां बॅक सपोर्ट जावन मस्त आमकां सपोर्ट करता आणि रविराज पर्सनल सांगचे तर पेरमानूर नोवेन्स हॉल जाला सेंट सेबेस्टियन ऑडिटोरियम वय. आणि त्या हॉलांत पयलें कार्य MC ताणें केल्लें कालच्या दिसा ओ. आणि आज आनी केल्ले पयले MC. सदांच सुडास धरूंक आसचे खूब बरें तुमकां सबार कार्य मेळोवन यशस्वी थँक्यू रवी येस देव बरें करूं. नेक्स्ट अप आमचे संगत आसा विजय तावन युबर्ट ड सिल्वा. हॅलो हॅलो सर नमस्कार. हॅलो नमस्कार युबट सर नमस्कार. काल तुमचो डॅन्स बारी बरो जालो डॉन बॉस्कोलांत. फ्लाइट हुशार आसा काल तुमचो डॅन्स बारी बरो जालो आमचो. हॅलो फ्लाइट या सांगा आयकता. टीव्ही सो वॉल्यूम तुम्ही लो नो करसो म्युटार दवरा. सगळे तुमकां बरें मागता देव बरें करूं. तुमचो बैलो डायलॉग देव बरें करूं तुमचे कार्य सगळे बरें जावन दी म्हणून यशस्वी मागता. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. थँक्यू. सो खूब बरें सबार जाणां तुमकां कॉल करत आसात आज फुल फॅन फॉलोवर्सांचे लायनंत लागल्या. हांव चिंता रुपल स्टुडियोची लायन मेळ्ळा जाल्यार मागीर आमच्या मोबायल येता तिकडून जाला वय. सांगी नाका प्रीतम मागीर हांगा कॉल करून प्रो. आता आमच्या संगत आसात मानेस्त उर्बिन ड सोजा विश्वराणी स्टुडिओ. हॅलो गट्टी कुद्रो उर्बन उर्बन सर सर अर्बन सर नमस्कार फ्लाइट नमस्कार. आड पडलो तुमकां. बरें जाता तुमचे प्रोग्राम देव बरें करूं. आमचो फुल सपोर्ट विश्वराणी वय स्टुडिओ तुमचो जायजेच सपोर्ट. वय तुमचो इतलो व्हडलो पंगड म्हणटाना तुमचो सपोर्ट जायजेच. आमचो व्हडलो एक ग्रुप विश्वराणी ग्रुप म्हणटाना व्हडलो ग्रुप आमचो व्हडलो अराउंड group 50-60 मेंबर्स आमी आसा. आणि आमी कशें म्हळ्यार म्हयन्यांत एक 3-4 फावटी आमी सांगता मेळटा आमी. आनी उर्बन सर खालें आसल्यार ताणें जबाबदारी काणी घेवची ताणें आनी जेरी सरान. उर्बन सर हॅलो या देव बरें करूं. कॉल केल्या तुमकां पोरवाई ये जी आमकां सपोर्ट करीची तुमी पोरवाई. सगळ्या लोकांक आपण हाडीचे म्हणून विनंती. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सर्वांकी घेऊन ये या पूर्वा. बस. काल जाऊ माळ्यान फुल जबरदस्त जाऊन दी. आणि तशेंच सबार जाणांनी सांगलें तुम्ही सबार वॉट्सांत हांव ह्या शेतांत आसात तुम्ही सांगलें तुम्ही कोंकणी शोज मिस करू ना म्हणून. म्हजें एक ऑब्जर्वेशन आसा हांवें तुमकां कार्यनिर्वहन करतना पळयलां आणि तातूंत म्हाका एक तांच्या MC ते हांवें पळोवनशें एक हें जावन आसा की वा म्हाका एक केदाळे तुमकां एप्रिशिएट करया म्हणून बघचें एक कॉन्सेप्ट. सबार MCंक आमी पळयता बट तुमकां संगीतांतय आसची अभिरुची तुमच्या MCंनी दिसून येता. कित्याक म्हळ्यार कोणी एक सॉंग म्हळ्यार ते खंयच्या कळ्ळ्यांतलें कोणें गायलें Correct सांगलें. हर एक विशय तुमकां गोत्त आसता विच इज खंयच्या year-आन वंडरफुल. जाल्लें, वय. ते नॉलेज आणि ते अपडेट आसचें कितलें इम्पॉर्टंट गी ते हर एकल्यांक ही जायना. तितलो मोग संगीतांतय तितलो मोग कोंकणीतय आसा जे आणि तो हांवें पर्सनली तुमचे थंय पळयला. सो तुमकां हांव एप्रिशिएट करता एज वेल एज ह्या मोगानंतर तुमी आज संगीताची सांज म्हणून एक सुबीत काळजा उमाळे म्हणून तुमी मांडून हाडला. आणि तुमी जशें हेरांक मोग दिला तो मोग आज पाटी दिवच्याक सबार कॉल जायले. ते पोरवा डॉन बॉस्को हॉल फुल्ल कोणा म्हणून बेजार पाव नाकात. व्हडलो आसा हॉल जागो पुरतो आसा वय, पार्किंग parking लॉटी आसा. आसा. सो टेन्शन करचें ना पूर आणि टायमार 5 o'clock येवचें आणि फ्लॉयड तशेंच प्रीतम तशेंच डेलियाक फुल कंपनी तुमी दिवच्याक विनंती करता. सगळ्या आमच्या पंगडाक येस त्या सगळ्या आमचे रेड थीम आसा काल सोमाळे मोगा सुखल रेड रेड घालून. रेड घालून आमच्या Yes. विनंती. संगीत आसा नाच आसा आणि कितें स्पेशालिटी आसा. ओके त्या दीस आमचे सुरवेर आमचे वेदी कार्य आसा आणि मोठे वेदी कार्य काही लांब कार्य ना. वेदी कार्य मोठे शॉर्ट अँड स्वीट जावन पूण गेस्ट इले चड आसतात. एक लगभग 20 जाणां गेस्ट आसतली वेदीचेर. आणि प्रधान मुखेल सेरो जावन आमचो तो दायजिवळ संस्थेचो संस्थापक म्हजो आप्त मित्र आणि म्हज्या काळजाक लागशिल्लो तो एक मार्गदर्शक म्हणून. मार्गदर्शक. आणि हर एक म्हज्या मेटांनी हर एक स्टेप म्हाका वयर व्हरूंक कारण तो. आमची वळख ॲक्च्युली 2008 आतावन 2009 आमचे एक दायजी दुबायचे एक दशमनोत्सव जाता आसतना फेब्रुवारींत त्या वेळार आमी मस्त क्लोज जाल्या.
कित्याक तांच्या एक नाटक स्पर्धो तांणी आसा केलो डॉन बॉस्को हॉलांत आनी त्या नाटक स्पर्धांत नॅशनल लेवल स्पर्धो तो आनी आमच्या टिमाक फर्स्ट प्लेस आमकां लाभल्लें त्या वेळार ताचे पयलीं आमी 2008 दायजी वर्ल्ड ऑफिस त्या वेळार आमचे कोचीन बेकरी आसा आमचे ओल्ड पंपवेल रोड थंयसर वयर आसलें दायजी वर्ल्ड ऑफिस आनी त्या ऑफिसांत हांवें आनी वॉल्टर सर बसून आमी एक 1.5 घंटो आमी उलयले आनी त्या वेळार हांव हायस्कुलांत हायस्कुलांत की PUC कितें PUCंत हांव आहलो ताचे उपरांत आमची वळख जाली आनी म्हाका 2016 तांणी म्हाका पयलो अवकाश दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर म्हाका दिल्लो लायव्ह कार्यक्रमाक ताचे उपरांत जर्नी आनी त्या दिसा हांव फर्स्ट बसतना हांवें आज सेकंड टायम बसचें एज अ गेस्ट जावन दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर आनी त्या दीस फर्स्ट टायम बसता आसतना तांणी एक उतार सांगलें फ्लॉयड तुवें फर्स्ट बॉलान 6 मारलोय म्हूण सांगून हांगा स्टुडियोच्या मुखार आनी हांव त्या दीस फर्स्ट प्रोग्राम म्हज्या टीव्हीचेर आनी तें टीव्ही प्रोग्राम जाल्लेंच म्हाका एस्तेर नोरोनाच्या मम्मीचे फोन आयले सोफिया फिल्मान तुका एक बरो एक रोल आसा तुवें करी जे म्हूण सांगून आनी थंय तावन आमची जर्नी कितें आसा ती हांवें पाटी पळोवंक वतना मागीर उपरांत बरें ताचे उपरांत सबार गेस्ट आसतात पाद्राप आसतले आनी उपरांत उरले संघटनाचे व्यक्ती पण आसतले कोणाचेच नांव हांव उल्लेख करना आज तुम्ही सोमेस्तानी पुरवा येवचे आनी तुम्ही कार्य ते वैयक्तीक जावन तुम्ही वीक्षण करच्याक विनंती आसा वेदिक कार्य मोठवें आसता खाली 20 मिनटां या 20 मिनटां भितर जाता वेदिक कार्य आनी त्या दीस त्या कार्याचे पयलें पद कितें आसा तें पद यत्त कार्या खातीर बरयलें पद तें देखून तें पद तुमी मिस करूंक ना स्पेशालिटी सॉंगाची स्पेशालिटी म्हळ्यार काळजा उमाळे नांव पयलेंत आमी डिसायड केल्लें मोग 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 हो तेंय नांव आमी पयलें डिसायड केल्लें आनी त्या वेळार जेरी बंदल म्हणालो हांव एक टायटल सॉंग बरयता म्हूण सांगून तांकां हांवें एप्रोच केल्लें आनी ही पुरो नांवां येवचे बरी तांणी एक टायटल सॉंग तांणी घडिल्लें आसा आनी तातूंत डेलियाचें नांव आयलां वय देखून हांव एक गावपी जालो तर हांव तो सिंग करतो तें सॉंग पूण तें सॉंग जोशल सिंग करता आनी दितेश सिंग करता तें पयलें सॉंग तें आनी खंडी जावन तें पद तुमी मिस करूंक ना कित्याक आमच्या वयर तें पद आसा आमच्या म्हज्या आनी डेलियाचे मस्त विशय तातूंत आसात त्या पदांत बरें फुल इंटरेस्ट म्हाका आयकाचें म्हूण भारी आसा काले स्पेशल म्हणून आनी तुमी कितले लकी म्हळ्यार तुमच्या तांच्या शोआंत म्हळ्यार तुमचेच शो बट तुमच्या नांवार एक पद आनी तें टायटल सॉंग जावन हर एकल्यानी आयकोनचें बरें आसचें आनी तांणी सांगलें त्या शोआक पुरा तें एक पद तुमच्या काळजान सदांच उरता कित्याक म्हळ्यार हो शो परवा एका दिसाक सीमीत जाल्लो न्ही तो सबार जणांच्या काळजा मनांनी आसता आनी जावंक पुरो तुमकां रिक्वेस्ट येतले हर एक वर्सा एक काळजा उमाळे जावं दी म्हणून वी नेवर नो सो तशेंच जावं दी म्हजी आशा ताची उतरां बारी बरी आसात काळजा वर्तांतल्या फुलांतून डेलिया तुजे बगार कोणूच ना काळजांत या मोगान विश्वासान आमी चलया फुडें संगीत तांडुया आमचे जिने होडे फ्लॉयड पुरो सांगिनाका हे फकत ट्रायल मात्र पूण फुल सॉंग तुमी पुरवान पळयचे मूवी येवचे पयले ट्रेलर आयिल्लो आमचे कॉलर आसा पॅट्सी मंथेरो पालदान येतावन हॅलो पॅट्सी बाई नमस्कार नमस्ते नमस्ते म्हाका तिचेर अभिमान ती आमची दायजी एक्चुअली ती काजरा पयली डिमेल्लो पॅट्सी बाई वय वय सांग येस पॅट्सी बाई पुरवा येयचे आमच्या कार्यक्रमाक खंडीत कशें बघता काल जावं माले म्हणटाना खंडीत येवं का आणि तुझे विषयी 2 शब्द उलोवंक की म्हाका मस्त अभिमान बघता तूं आमचे कळे तुझे विषयी सांगचे जाल्यार तूं एक क्रिस्तांव समाजेंत सर्वांची काळजां मना जिखलो एक बरो MC आणि टायम मेंटेन करचो ते सांगून मस्त खुशी जाता म्हाका ऑन टाइम वय वय देव बरें करूं वय आनी तुझे काळजां उमाळे हे खंडीत परवांक ताका बरें हे मागता तुज्या योजना सर बरें मागता थँक्यू सो मच तूं हट्टी म्हळ्यार खंयचेय तुजे तुका चॅलेंज मस्त खंयचें काम हाती गेलेलें तुका ते सक्सेस करूंक तूं मस्त वावुरताय हे सर तुजें बरें जावन दी आनी ऑल दी बेस्ट तुज्या टिमाक तुज्या पतीन एका तुज्या सगळ्या टिमाक देव बरें करूं थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच देव बरें करूं कॉल केल्याक इतलो मोग तुमी दिल्याक तुमकां देव बरें करूं सो सबार म्हयन्याचे प्रिपरेशन आसा सबार वर्सांचे थॉट्स आसात ह्या सगळ्या प्रोग्रामा वयर चॅलेंजीस कितें जावन आसात तुमकां एक प्रोग्राम करीत चॅलेंजीस जावच्या पयलें एक्चुअली म्हजे 2 कॉन्सेप्ट आसली हांवें करता आसतना म्हाका मागीर कन्फ्यूज जालें तें कॉन्सेप्ट सिलेक्ट करया की हें कॉन्सेप्ट सिलेक्ट करया म्हणून मागीर हांवें चिंतलें कशें आमचें काजार जाल्लें लास्ट नोव्हेंबरांत ताचे उपरांत व्हॅलेंटायन्स डेक आमी एक शो करया काळजां उमाळेत म्हणून एक येत कॉन्सेप्टार नांव मात आमी डिसायड करून आणतले मागीर हांव ऑगस्टाक येता आसतना आनी एक कॉन्सेप्ट प्लॅन करया गी म्हणून हांवें चिंतलें एक पोटी पूण नाका पूण
आमची आता कशें 1 वर्स एनिवर्सरी जाता आसतना मोगाचें कॉन्सेप्ट आसून ह्या वर्साक नेक्स्ट इयर आमी कांय प्लॅन करता आसतना आनीक कॉन्सेप्टाक या म्हणून आमी चिंतले तशें त्या खातीर हांवें मोगाचे कॉन्सेप्ट हांवें सिलेक्ट केले चॅलेंजीस म्हणटना आजकाल स्पेशली सिटींत कितें जाता म्हळ्यार कार्य आमी दवरल्यार थोडे फावटी फ्री शो दवरल्यार लोक येना मस्त फावटी पूण थोडे फावटी आतां लास्ट टायम आमी कोंकणी नाटक सभेंत आमी एक ड्रामा केल्लो कुलशेखरच्या ओपन ग्रावंडार हावसफुल लोक आनी 5,500 लोक आलो त्या दीस आनी म्हाका धैर्य आसा की आमी एक क्वॉलिटी प्रोग्राम दिल्यार खंडी जावन लोक येता खंडी जावन आमकां सपोर्ट करता आनी हाचे पयलीं आमकां सपोर्ट केला लोकांनी पूण तेंच एक थोडे फावटी कितें जाता म्हळ्यार चॅलेंजीस तेंत थोडे फावटी आमच्या लोकांचे एक आसता लोक येना म्हणून सांगून पूण आमच्या लोकांक ते आमकां धैर्य आसा खंडी जावन येता गावपी कोण आसात संगीतकार कोण आसात नाचपी कोण आसात हे सगळे पळयत आसतना पयलेच मतीन चिंता प्रोग्राम आमी वेतांत म्हणून तशें वय आनी चॅलेंजीस म्हळ्यार एक प्रोग्राम ऑर्गनायज करता आसतना एक टेन्शन आसता कालें जाता कोण कितें जाता कोण आतां फॉर एग्जाम्पल काळजा गाज आमी करता आसतना अचानक एक गावपी उशानासतना जालो आनी त्या वेळार आमी रेडी आसाजे त्या स्पॉटार आमी ताका कोणें रिप्लेस करूंक आनी ताका आमी एक प्लॅन आमी करता प्लॅन ए आनीक आमी प्लॅन रेडी करता प्लॅन बी ऑर प्लॅन सी सपोज आमचे फर्स्ट प्लॅन आमचे फेल जाल्यार वी आर रेडी फॉर द सेकंड प्लॅन सगळे वेल प्लॅन करला बी कार्य दिता जशें सांगतात आमी नांगरा धरल्या प्रॉपर्टी पळोवंक ना वय आणि तुमचो शो डॉन बॉस्को हॉलान जावन सो आतां डॉन बॉस्को हॉलान जावची पुरा कोंकणी कार्य हिट म्हण जाल्यांत आणि त्या हॉलांत लोक बरोवन वोमता तुमच्या कार्यक्रमांत अशेंत जातलें तुमी दिल्ल्या 100% एफर्टाक तुमकां 100% एफर्ट कंडक्ट जावन पार्टी मेळटले सो कॉलर आसा लास्ट कॉल फॉर द डे जेरी पिंटो एंजलोर हॅलो जेरी नमस्कार नमस्कार स्लाइड येस ओ मानेस हांव हांगा बसल्यार हर एक फावटी कॉल करता ताका कशें लायन मेळटा म्हूण सांगूंक जायना फ्लाइड जेरी या सांगा तुमच्या कार्याक बरें मागता देव बरें करूं तुज्या ह्या कोंकणी एका उमेदीक हांव तुका चेपे उखलता देव बरें करूं आनी एक विचारूंक जाय आसलें इतली पदां बरीं आसतना लास्ट काय एक बायला नाच काय आसात की बाईल आम्ही ऍक्च्युअली आता प्लॅन करू ना आता सद्याक पूण तुम्ही वय रिक्वेस्ट करा त्या दीस आणि नासो मुखार येयले गॅरंटी आमी बायला प्ले करता बायला प्ले केल्या पर एक 10 मिनिटां वय खंडीत बरें सजेशन एक मुखार जागो आसा न्ही वय आमच्या गावपी संगीतकार रेडी आसात वय आणि तुज्या कार्याक लोक मस्ती आता आमी चिंता येतलो येस म्हाका एक सांगिजे जेरियाब तुम्ही म्हाका एक उतर सांगले पोरो तुमचे कार्य तुम्ही म्हज्या कार्या खातीर पोस्टपोन केल्ले आसा तांच्या वाड्यान ते कार्य आसले आणि म्हज्या कार्याक एज म्हणल्या खातीर तांणी कार्य पोस्टपोन केल्ले देखून तुमकां देव बरें करूं मस्त जेरी पिंटो देव बरें करूं फ्लायड तुका सांगला न्ही बरें लावन कार्य जायत येस देव बरें करूं तुमकां सो काळजा उमाळे आता म्हाका फुल्ल आणि आज न्हिदेंत येता कोण काळजा उमाळे मोग गोतना बट मस्त खुशी जाता या तुमच्या उमेदीक या तुमच्या इंट्रस्टाक कोंकणी तुमी दाखोवच्या मोगाक तशेंच या संगीताची सांज म्हणटना एक लोकात एक कॉन्सेप्ट आसता म्युझिक आसता तें आसता आनी सबार तुमी सांगलें सो नवे साव म्हण कितें तुमचें आसा ह्या प्रोग्रामांत न्यू ओके आमी ल्हानताव न्हू आमी कोंकणी पदां आयकून आमी वाडिल्ल्या आनी सबार आमची कोंकणींत लाखांनी पदां आसात हजारांनी लाखांनी पदां आसात पूण आजकाल कितें जाता म्हळ्यार आमची पिळगी कितें आसा आतांची युवा जाणां तांणी खाली युट्यूबर मात तांणी पदां आयकोवची पूण पयलीं एक संप्रदाय म्हूण आसली एक रिवाज म्हूण आसली एक संप्रदाय म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार एक नवी कॅसेट आयली म्हणटना वा सीडी आयली म्हणटना लोक वचून कॅसेट काडून घेतलो आणि त्या वेळार फेस्तां जातली आमच्या फिरगजांनी फेस्तां जातली सांत आसतली आणि त्या वेळार एक क्रेज एक विल्फियाबाची कॅसेट आयली म्हणटना वचून कॅसेट काडून घेवची आणि आमी मस्त कॅसेटी पर आमी काडून गेल्या ना म्हण ना आणि त्या वेळार ते कॅसेट काडून घेवन पदां आयकोवची म्हणटा ती एक सबाय आणि हांवें तुमकां सांगलें बरें हांव हर एक कार्य ऑब्जर्व करतलो आणि ह्या कार्यांत सबार पयल्यांची हिट जाल्ली पदां आतां जावं पुरो आमचो देवादी विल्फी पेरमानोर ताची बारी सुपरहिट पदां आनी पूण आजकाल मुसलमान ती पदां आयकूंक मेळनात आतां पूण तांतलें एक पद आमी ह्या कार्यान घाला तशेंच मस्त पयलें थोडीं पदां बायलांत थोडीं पदां नासतना बायलां जायनातलें पयलें आतांच्या बायलांत पुरा हिंदी पदां वा हेर भाशेची पदां आसतात पूण पयलें बायलां म्हणटना खाली कोंकणी पदां आनी तांतूं थोडीं पदां
बायलांत उरती पदां आसतलीं आनी तें पद ना तर तें कार्य इनकम्प्लीट पूण ती पदां आतां आमकां आयकूंक मेळनात आनी ती पदां आमी सिलेक्ट केल्यात आनी सुमार 16 सॉंग्स ह्या नायटांत आसात आनी पुरा विभिन्न पदां आनी मोगाक संबंद जाली पदां आनी तातूंत 90% पदां कितें आसात रोमॅन्टीक लव सॉंग्स आमी म्हणटा रोमॅन्टीक लव सॉंग्स मोगाची पदां आसात पूण तातूंत रोमॅन्टीक लव म्हणटना एक कितें एक एट्रॅक्शन ती पदां आमी सिलेक्ट केल्यात आनी हांवें तुका सांगलें बरी म्युजीक उत्तीम आसा आनी प्लस सावंड आमी ह्या प्रोग्रामांत आमी खंयसर आमी कॉम्प्रोमायज करूना आमची बजेट चड जाल्यार व्हडना पूण क्वॉलिटी वायज आमी कॉम्प्रोमायज करूना डॉन बॉस्को हॉलांत एक दुरसोनी आसता की उतरां समजनात आनी प्रमसन पूण आमी त्या टायपाचो सावंड आमी घाल्यार आमी क्वॉलिटीन कॉम्प्रोमायज करनासतना आमी सावंड घाल्यार खंडीत जावन आमकां हर एका लोकांक हर एक आमच्या प्रेक्षकांक ती उतरां जावं ती तें संगीत जावन स्पश्ट जावन आयकता कित्याक म्हळ्यार आमचें ऑडिटोरियम स्टायल आसल्यान आमी लायनर यूज करता लायनर म्हणटा तें कितें फील आमकां मुखार मेळटा गे सेम फील आमकां फाटल्यान म्हणसर मेळटा ओके आनी इवन लायटींग जावन दी त्या दीस आनी इवन स्टेज सेटींग जावन दी मागीर जोक्स आसात जोक्स एक्चुअली आमी प्लॅन केल्यात अभ्यास आमी स्टार्ट करीचे फाल्यां तावन सो चड फोकनात जोक्स एक 2 वा 3 जोक्स आसतले कित्याक म्हळ्यार एक संगीत कार्य म्हणटना आमी पदांत केल्यार मदें एक जोक्स आसल्यार बरें म्हणटोनेचे अभिप्राय आसा देखून हांवें एक जोक्स एक 3 जोक्स सिलेक्ट केल्यात प्रितम आसूं की पुरो त्या जोक्सांत ताणें तो बिजी मनीस तो आत्तां एक कडेन MC तशें आनी कडेन MC म्हणून सांगून तशें आनी सबार पोटी आमचे ऑन स्पॉट जाल्ले आसा आमी थोडे फेसबूक लायव्ह यूट्यूब लायव्ह करचे आहले खंयचे प्लॅन म्हणून ना काल थीम आसा ते काडयतो आमी मतींत कॉन्सेप्ट काडयतो आनी स्टार्ट करता मागीर थोडे इन्स्टंट 5 वोल्ट जोक म्हणटात पण तशें आसता आनी थोडे पडे ते स्पॉटार मारचे जोक्स आसा इतले बरे करून फुट्टात गी आनी ते प्रॅक्टीस केल्यार ते फुटना वय खंडीत ते जातात वंडरफुल आज मस्त खुशी जाली तुमचे कडेन उलोवन आयकून पुरा सर वीक्षकांक ही खुशी जाली म्हणपात येता सो तुमचे खातीर एक अनाउन्समेंट आसा कोंकणी नाटक सभा तशेंच दायजी वर्ल्ड TV सांगाता मेळोन मांडून हाडतात ग्लोरिया सो टीम्स तुमचे रेडी दवरा सडीत विवर तुमकां वेबसायटार तशेंच दायजी वर्ल्ड TVचेर पळोवंक मेळटलो लास्ट इयर अबाउट 25 टीम्स आयिल्लीं 7 जाणांनी भोव सुबेत्त रितीन गायलां सो ह्या पुटीन तुमचे टीम्स तुमच्या कुटुंबा सांगाता जावंक पुरो नेबर्स वाडो क्रिसमस कॅरल्स तुमी सिंग करूंक प्रिपेर करचे रेडी रावचे नतलां फेस्त येतच आसा ऑलरेडी पुरांच्या स्टोरीर पळोवन आसा नेक्स्ट मंथ फेवरेट मंथ म्हणून सो त्या फेवरेट मंथाक तुम्ही रेडी रावा आणि दायजी वर्ल्ड तशेंच कोंकणी नाटक सभा मांडून हाडच्या ग्लोरिया या कॅरल सिंगिंग कॉम्पिटिशनात प्रोग्रामान तुम्ही पार्टिसिपेट करचे आणि सडीत विवर राखून रावा ताचे की वर्ते इम्पॉर्टंट थिंग जावन आसा पार्टिसिपेट केल्ल्यांक विन जाल्ल्यांक ₹30,000 मेळटा सो 4 zeros आसा 3 उपरांत वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सो तुमी कितले एफर्ट दितात कितले बरें करून गायतात ताचे वयर डिपेंड जावन तुमकां 30,000 मेळटले तुमचे क्रिसमस आनी न्यू इयर पार्टी सेट जातली सो मेक अ टीम अँड कम फॉरवर्ड तुमच्या पार्टिसिपेशना खातीर आपोवणें आसा दायजी वर्ल्ड TVचेर सडीत विवर तुमकां मेळटलो सो मुवींग ऑन तुमचे वीक्षकां पळोवन आसात तांकां कितेंय तुमी सांगूंक आसा देव बरें करूं म्हणून आसा कितें आसा सांगचें फ्लॉयड देव बरें करूं म्हणचे पयले आतां सिंगींग कॉम्पिटिशन आसा कॅरल्साचें ग्लोरिया 50,000 प्राइज आहा की हांव आतां तुजी रायट जाल्ल्यान प्रॅक्टीस सुरू करता तुमच्या म्हाका बाकी येवंक जावना कित्याक हांव ताका ऑर्गनायझर हांव करता ओके फजीत तावन एक 2 टीम हाडयात फजीर तावन गे तुजे एक टीमाची एक टीम काश्याची एक टीम काश्याची एक टीम ओके बरें वीक्षकांनो सुमेश तांक दयाकर्न पुरवांचें कार्य कितें आसा काळजांव माळे कार्य हे कार्याक येवन तुमी सुमेश तांकां सांगात दिवच्याक विनंती आसा आनी प्रत्येक जाण हांव देव बरें करूं म्हणटा दायजी वर्ल्ड संस्था कित्याक तांणी म्हाका मोग दिला म्हाका पाठिंबो दिला आनी हें कार्य हांव करता म्हणटा आसतना पयले म्हज्या पाठीक रावल्लो जावन आसा दायजी वर्ल्ड संस्थो आनी तांणी म्हाका धैर्य दिल्लें तुमी मुखार वचा फ्लॉयड आमी आसा म्हणून सांगून हें हांवें धैर्य कान गेल्लें आनी हांव मुखार गेलो आनी हें कार्य आनी 6 दिसांनी सदर जावचें आसा डॉन बॉस्को हॉलांत तशेंच सकट आमच्या वीक्षकांक सर आमच्या अभिमानींक आनी हांव कोंकणी नाटक सभाची आमची टीम आसा विश्वराणी टीम आसा कोंकणी आंगण टीम आसा आनी आमची फिरगस घरां आसात लोरेटो घरां आसात आनी सगळ्यांक हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमकां मिडियांत आमकां दायजी वर्ल्ड संगी मानेस्त स्टॅनी बॉन्टवॉल आमकां सांगात दिवन आसा
तुमकां गोता सांग पुरो आमच्या युट्यूबार म्हज्या फेसबूक आनी युट्यूबाचेर फ्लॉयड डेमेलो काशच्या युट्यूबाचेर आमी डेली आमी प्रोमोज आमी रिलीज करता. आज आमी एक प्रोमो रिलीज केलो फादर रुपेश मारतासो आनी हर एका दिसा एक एकल्यांची प्रोमोज आमी रिलीज करनासो. देखून सकड प्रोमो तयार केल्लो आसा मानेस्त स्टॅनली बंटवल तांकांय देव बरें करूं आनी प्रोमो दिल्ल्या सगळ्यांक सबार आनी तांचे विशयज आमकां धाडल्यात तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सुमेस्तांक सकयल आमच्या विक्षकांक परत देव बरें करूं. पूर्व येवचे नोव्हेंबर 13 5 वरांक डॉन बॉस्को हॉलांत आनी आमचें कार्य तुमी यशस्वी करी जे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. जर तर पूर्व हावसफुल जालें आनी निराश पावं नाकात आनीक शो करचे प्रयत्न आमी करतले कित्याक आमकां लोकांक निराश करूंक नाका. येस तुमकां कितें सांगू कसं तशेंच आमचे सर आमच्या पोशकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सबार जाणां आमकां पोशकपण दिवन आमकां सहकार्य दिता म्हणून आमकां बसयला. देखून सुमेस्तांक सगळ्या पोशकांक देव बरें करूं. दैजी वर्ल्ड वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक परत एक पटी मोगाचे आपण दिता. तुम्ही येया हेरांक सगळा सैऱ्या देऱ्या कुटुंबादारांक वाड्याघरा फिरगसघरा सर्वांक घेवन परवा नोव्हेंबराच्या 13 तारखेर सांजे 5 वरार मंगळूरच्या डॉन बॉस्को सलांत आमी मेळया. येस तुम्ही कितें सांगू कसं तुमचे सांगलें. पुरो सांगले वय, वय, वय. वय ना एक काणी आपुणी दिजे हांवें नातर पूर्व सांगूंक आसा दिले आपुणी दिवन हांव सांगी सांगीजे वय हेरांकी आपण तुमी येया आनी हाऊसफुल करीजे आनी आमकां सपोर्ट करीजे आनी मुखारी ह्यो शो करूंक आमकां अवकाश करीजे आनी आमकां सपोर्ट करीजे म्हणून विनंती आसा. येस तांचे मदलो मोग हांवें एक घंटो भरपूर पळयलो. तुमकां पळोवंक जाय तर काल जावं माळे के या कित्याक म्हळ्यार फ्लॉयड हांणी उलयतना कितें म्हणी विसरलें जाल्यार ती तांकां सांगून ताली आनी तांणी उलयतना कितें म्हणी विसरलें जाल्यार तो तांकां सांगून तालो. तांचो हो मोग पळोवंक म्हाका चान्स मेळ्ळा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी नोव्हेंबर 13 5 PM डॉन बॉस्को हॉल शार्प 5 PM स्टार्ट करतले. येदोळूच सांगलां कार्य म्हणटना फ्लॉयड व्हेरी पर्टिक्युलर म्हणून सो 5 PM म्हणटना 4:45 येवन पावा. तुमचे सीट्स तुम्ही घेवचे पयली बसकां स्वीकार करची आनी ह्या सगळ्या कार्य तुम्ही मांडून हाडून सहकार दिवचो तांकां कित्याक म्हळ्यार तुमच्या खातीर संगीताच्या मोगान तांणी इतलें व्हडलें कार्य करनासात आनी एक कार्याक येवचो हर एका मनशान कितें म्हणी तांकां मेळाजे कितें म्हणी मनोरंजन तांकां मेळाजे म्हूण तांची आशा जावन आसा. सो ती फुलफील करच्याक तुमी पावचें पुरवान डॉन बॉस्को हॉलाक नोव्हेंबर 13 5 PM शार्प फ्री एंट्री. परत एक पावटी काळजा उमाळे ह्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्स अ लॉट कित्याक म्हळ्यार आज तुमच्या शो विशयांत आयकून आमकां मस्त संतोश जालो. असले शो आनी की सबार तुमी दिया आमी समेस्तान तुमकां सपोर्ट करता म्हूण सांगून दायजी वर्ल्ड TV 24/7 पळयतल्या समेस्तांक नमस्कार. थँक्यू अगेन. देव बरें करूं. काल आज आणि फाल्यां